राज्यातून पावसान घातिल्ल्या धुमशेणान सरकाराचो विकास धून सोडलो। खास करून रस्त्याच्या बाबत कामांनी सरकारान दिल्ली बऱ्या रस्त्याची आश्वासना पहिल्या पावसात व्हावून गेल्या, डांबरावरीच व्हावून गेली। उरले ते फकत फोंड काय लोकांक सरकशी करपाक काय मरपाक। पळयात गोंयभरच्या चाळण जाल्ल्या रस्त्याचे नक्षे। आज तुमकां आमी दाखयतात की जे रोड केले कडेन आसा PWD आनी जे करपा दिल्ले कॉन्ट्रॅक्टराक, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कशे रोड केल्यात आनी कितले लोकांले पयशे जे आसात ह्या पयशांची वाट लागल्या आनी कशे पयशे खावन गेल्यात हे दाखयतात तुमकां आमी। आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता रावंड फोर्डा वयली जंक्शना कडेन जो रोड आसा, एक रोड मांडपा वयता आनी एक रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो केप्यां सावड्ड्या वयता। तुम्ही आज ह्या रोडाची दैन जर पळयली जायत हांगा गाडी चलोवपा म्हण तेन्ना एवरीडे हांगा एक्सिडेंट जातात, एवरीडे झगडी जातात। आनीक PWD ऑथॉरिटीने पळोवपा जाय आसता फक्त एक पावसाच्या कोट्यांनी रुपये पयशे, सिंगल एक पावस। आता पावस कितलो आसा त्याची कितली कोटी उडयता म्हणून कळना म्हाका। जर इतली जर हेंच्यांनी रोड जर सारको करपा जायना जाल्यार आनी कितें आसा, फक्त पयशे खावपाचे काय म्हणून हे आम लोकांले पयशे हांगा कॉन्ट्रॅक्टर्सांक खावन बेस्ट काबार जाता आनी हांगा लोक उपास पडटा। हांगा लोकांली गाडी कितली डॅमेज जाता त्यो पळय, लोकांल्यो कितल्योश्यो व्हेकल्स आसात ह्यो पिड्ड्यार जाल्या त्यो पळयात। डेली मेकानिका फुड्यान व्हरपाचे, डेली मेकानीक कितलेशे पयशे काडूंक पडटा। एक वटेन हांगा लोकां कडेन पयशे ना, पयशांची कमतरता आसा आनी दुसरे वटेन हांगा PWD पयशे जे आसा हे अशें करून वाट लावन उडयतात। हे पळोवप कोणें? हांगा पळोवपाचो मनीस ना। आतां एक्चुअली हे इंजिनियरान पळोवप, हे मिनिस्टरान पळोवप न्हू, हेका जबाबदार इंजिनियर आसात। हे इंजिनियर पळयनात, आतां ते कित्याक पळयना म्हूण ते पळोवचे पडटले आनी हे पळयता जाल्यार मिनिस्टरान हेंचेर लक्ष दिवपा पडटलें। आमी म्हणटा कितलेशा ब्लॅक यादी घालता आनी कितें घालता, काळी यादी घालता म्हणून। आमकां दिसना सरकारान आज पर्यंत खंयच्याय एकट्याक ब्लॅक लिस्टान घातलो म्हणून हांगा लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हांगा हे जे रोड आसात हे बेगीन बर जावचे आनी हे जे कितें प्लास्टीक आनी कितें रस्त्या मदीं घातला हेंय काडचे आनी जे बॅरिकेड्स घातला तेंय काडचे, ना जाल्यार ह्या बॅरिकेड्सा खातीर चड एक्सिडेंट जातात। मोरजी पर्यटन थळ आशिल्ल्यान लोक दिसपट्टे मर्डीवाड्या वयल्यान येरादारी करतात, पूण रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करच्यो पडटात। कितलेशेच जाणांनी ह्या फोंडकुलांनी घालून लेगीत घेतले, पूण थळावे यंत्रणेन आडनदर केल्ल्यान लोकांनी ह्या फोंडकुलांनी झाडां रोयली, जाल्यार गोंया येवपी पर्यटकांनी सरकाराक रस्तो दुरुस्तीचे गाराणे घातले। पळयात। Someone should take notice of this and fix these potholes because it's quite difficult to navigate while you're walking. You can't enjoy Goa forts to beauty because of waterlogging. So please note that. Thank you. So the PWD department should definitely do something because a lot of accidents happen because of waterlogging and potholes, and people are. This is actually a tourist place also. People drive fast. So thank you. चोपड्या लेगीत रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा। पुराय डांबर पावसात व्हावून गेला। लोकांक आता ह्या खड्ड्यांनी दिसपट्ट्यो सरकशी करीत वाट मेकळी करची पडटा। जेन्ना आमी शिवोलेच्या चोपडे पुला वयल्यान टर्न मारता तेन्ना दुसऱ्या आमच्या मोरजे जंक्शनाचेर एक व्हडलोसो खड्डो पडलेलो आसा आनी खुबशे जाण हांगा गाडी चलोवपाक त्रास जाता, खुबशे जाण पडलेले आसात आनी पावसाक सारको कांयच कळना ना। आनी ह्या होण्यान कितकेशे जाण पडलेले आसा ते सरकारा कडेन मागता की PWD कडेन की जाता बेगीन हो जे खड्डे आसा ते बुडोवपाचे। आनी अशे खुबशे खड्डे पडलेले आसा ते सरकारचें लक्ष ना ह्या रस्त्याचेर। तशें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सुद्दां जो चर घातलेलो आहा तेचे खड्डे आसा, ते दोनांयचे खड्डे जर पडलेल्या कारणान ट्रॅफिकाक इतलो त्रास जाता गाडी चलोवपाक, त्या खातीर सरकारा कडेन मागता हे जे खड्डे आसा तुमी पळोवंक शकता ते खड्डे बेगीनच्या बेगीन बुडोवपाचे। GOA365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खंडगावकार आनी ओमकार देशप्रभू।